दुसरी समूत सांपडूंक नासलोलो खुनी चॅप्टर 21 समजुया सर्वेस्पर तुमकां दितलो त्या गांवच्या शेतांत एका मनशाचें मोडें आसा आनी ताका कोणें मारून थंय सोडला हें तुमी नकत. तुमचे मुखेली आनी नितीदार थंय वचून मोडें आसा तो जागो खंयच्या शाराक अदीक लागीं पडटा तें मेजून काडटले आनी चड लागीं पडटा त्या शाराचे मुखेली केन्नाच वावराक लावूंक ना तसली एक गाय विचून काडटले. उदक सदांच व्हांवत आसा तसले एके झरीशीन हे गायेक व्हरून थंय तिची गोमटी मोडटले. लेवीचे यादनीकूय थंय वेतले कित्याक जबरदस्तेचे सगळे प्रस्न तांणी थारावन घेवंक जाय. सर्वेस्परान तांकां आपले सेवेक आनी आपल्या नांवान आशिर्वाद घालूंक विंचून काडल्यात. मागीर लागशिल्ल्या शारांतले सगळे मुखेली ते गायचेर आपले हात धुतले हे परी. आमी त्या मनशाक मारूंक ना आनी ताका कोणें मारला तें आमी नको. सर्वेस्परा इजिप्तांत थावन सोडून हाडलोले तुजे पोरजेक बोगोस. आमकां बोगोस आनी ह्या निरपराधी मनशाच्या मरणा विशीं आमकां जबाबदार करूं नाका. अशें सर्वेस्पर फरमायता तें केल्या उपरांत तुमी जबाबदारी जावचे नात. झुजाच्या कैदी अस्तऱ्यां विशीं झुजांत सर्वेस्पर तुमकां जैत दिता आनी तुमी लोकांक कैदी कोत्तात तेन्ना तुमकां घडये थंय एक सोबीत अस्तरी दिश्टी पडटली आनी तिचे कडेन लोक जावंक तुमकां खोशी आसत. तिका तुज्या घरा व्हर आनी तिचें माथें तास, नाक्षो कातोर आनी तिचीं वस्त्रां बदल. ती तुमच्या घरांत रावतली आनी 1 म्हयनोभर आपल्या आवय बापायचें दूख कोत्तली. त्या उपरांत तुज्यान तिचे कडेन लग्न जावं येत. मागीर ती तुका मानदना जाल्यार तिका वचूंक सुटका दी, पूण तुवें तिचे कडेन लग्नाचो एकवट केलाय देखून तुज्यान तिका चाकोर कशी विकूंक जायना. मालगड्या पुताचे हक समजुया एका मनशाक 2 बायलो आसात आनी दोगांयकू पूत जल्मल्यात. पूण जो मालगडो ताका जल्मला तो आवडीचे बायलेचो न्हय. तो भुरग्यां मदें आपलें दायज वांटूंक सोदता तेन्ना ताच्यान मालगड्याचो वांटो आवडीचे बायलेच्या पुताक दिवं नजो. ताणें आपल्या मालगड्या पुताक दुपेट वांटो दिवंक जाय. हो ताच्या चडा मोगाचे बायलेचो न्हय जाल्यार बापायन आपल्या मालगड्या पुताक ताचो कायद्याचो वांटो दिल्या बगर रावूं नजो. खालतो जायना त्या पुता विशीं समजुया एका मनशाक एक भुरगो आसा. तो आपलोच वाडो चलयता, कोलपता आनी आपल्या आवय बापायक खालतो जायना. ताका खास लायिल्ली आसतना तो आयकोच ना. आवय बापायन ताका आपल्या शारांतल्या मुखेल्याशी वचचो आनी तांचे मुखार नितीक उबो करचो. ती अशें म्हणटलीं, ओ आमचो पूत आपल्याच वाड्याचो आमचेर कोलपता आनी आमकां खालतो जायना. तो दुडू ओगडायता आनी बेबदो जाता तेन्ना त्या शारांतले मनीस ताका फातरावन मारतले आनी हे परी ते नश्ट पयस जातले आनी हें आयकून सगळे भियेतले. सोबार कायदे एका मनशाक खून आदारलो देखून गळार मारलो जाल्यार ताचें मोडें रातीक उमकोलूंक सांडचें न्हय. त्याच दिसा पुरचें कित्याक उमकोलता तें मोडें एका गांवचेर देवाचो शिराप ओडून हाडटा. देव तुमकां दिता तो गांव बश्टवना जावंक तें मोडें पुरून काडात. देवाचें उतर हें